कोविड महामारीक लागून चडशा जाणांचो आर्थीक मार्ग बंद जाल्ल्यान जाणी रीण घेतला तांकां हप्ते भरपा खातीर त्रास जावचो न्ही म्हूण रीण घेतिल्ल्या लोकांक 6 म्हयन्यां खातीर बँकेनी हप्ते भरपा खातीर सवलत दिवची अशें जाहीर केल्लें. मात मॉरेटोरियमाच्या नांवान बँकेनी आतां लोकांक लुटपाचो धंदो चलयल्ल्यान लोक आतां प्रस्न करपाक लागल्यात. मॉरेटोरियम रीण घेतिल्ल्या मनशाक बँकेचे हप्ते भरपाक त्रास जावचो न्ही म्हूण जाहीर केल्लो काय लोकांक बँकेनी लुटचें म्हूण असो प्रस्न रीण घेतिल्ल्यांक पडपाक लागला. असोच प्रकार गोंयांत घडिल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या मुरगांव ब्लॉक काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन मॉरेटोरियमाच्या नांवान बँक लोकांक कशें लुटतात ताची म्हायती पत्रकारांक दिल्या. गोंय सरकारान हातूंत लक्ष घालून लोकांक लुटपाचो प्रकार थांबोवचो अशी मागणी केल्या. बँकेन सांगलें जेंकां कोणाक शक्य ना भरपाक, जेंचे वेवसाय बंद पडलेलो आसा, बिझनस बंद, तेंच्यांनी हो मॉरेटोरियम पिरियडाचो बेनिफीट घेवचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे लोकांनी तेजो चडांत चड लोकांनी तेजो बेनिफीट घेतलो. कित्याक लोकां कडेन पयशेच ना भरपाक जाल्यार ते खंयचे भरतले. सो हे 6 म्हयन्याक लागून अप टू ऑगस्ट 31 पर्यंत तेंच्या लोकांनी पयशे भरूं ना. सो आतां कितें जाल्लेलें आसा, आतां बँक जेन्ना 31 ऑगस्ट काबार जातात बँकी सारकी लोकांक जेंच्यांनी लोन घेतलेलें आसा, ऑटो लोन जावं हावजींग लोन, सगळे लोकांक हॅरेसमेंट स्टार्ट केल्लेलें आसा. लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा. स्पेशली जे ऑटो लोन आसा, टॅक्सीवाले या कोणें गाडयो बीन काडिल्ले आसा पळय, तेंच्या फाटल्यान लागलेले आसा, हात धुवन फाटल्यान लागले आसा की बाबा तुमी पयशे भरा म्हणून, नाजाल्यार तुमचो अकावंट आमी NPA म्हणून डिक्लेअर करतले म्हणून. अशें हॅरेसमेंट स्टार्ट जाल्लेलें आसा. आतां मॉरेटोरियम पिरियड ताका 6 म्हयन्याक लागून मेळ्ळा. आतां 6 म्हयन्या उपरांत तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता ताका मॉरेटोरियम पिरियड मेळ्ळो तो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट हो ताका मॉरेटोरियम पिरियड मेळ्ळो 6 म्हयन्याचो. बट 6 म्हयन्यान कितें आसा, ताका 5 वर्साचो लोन आसलेलो म्हणल्यार 60 म्हयने. हे आतां तेंच्यांनी कितें केलां, 6 म्हयने जे ताणें पे करूं ना तेच्या लागून ताका मंथ्स वाडोवन दिलेले आसा आनी 66 मंथ्स केलेले आसा. म्हणजे मॉरेटोरियमाचो पिरियड जालो कितें, 6 म्हयने जे भरूं ना, 60 म्हयने आसलेले ते 66 मंथ्स केला. सो 6 म्हयने वाडयले. हेज्याक वयर तेंच्यांनी कितें केलें हांगा तुमकां दिसतलें कशें मेन्शन केलें, एडिशनल इंट्रस्ट जे 6 म्हयने मॉनिटोरियम पिरियड आसलो पळय थंयसर एडिशनल इंट्रस्ट मारलेले आसा बँकेन. हे पळय 8,157, 16,487 आनी 24,000 टोटल ताका 48,000 रुपीज एका गाडयेचे उलयता. एका गाडयेचे 48,000 रुपीज ताका एडिशनल. तेजो नॉर्मल इंट्रस्ट आसा तो आसा, प्लस ताका 48,000 6 म्हयन्याक एडिशनल. आनी हेवूय ताका भरपाक कितें केलेलें आसा बँकेन, पयलीं 60 म्हयन्याचे 68 मंथ्स केले, 66 मंथ्स केले, 6 म्हयने वाडयले. आनी आतां इंट्रस्ट 48,000 आयला, तेका लागून ताका 70 मंथ्स केला आनी 4 म्हयने वाडयला. सो ज्या मनशाचे 60 म्हयन्यान इन्स्टॉलमेंट क्लियर जाताले ताका 70 म्हयने इन्स्टॉलमेंट केला, इन्क्लुडींग वो एडिशनल इंट्रस्ट. अशी बँकेनी हे केलेलें आसा. सो बँक इंट्रस्ट जे लायताले पळय ते लायल्यात, प्लस एडिशनल इंट्रस्ट ऑन इंट्रस्ट, पेनल इंट्रस्ट हेवूय लायलेले आसा बँक. आयज बँकेनी समजून घेवंक जाय, गव्हर्मेंटानूय समजून घेवंक जाय ह्या परिस्थितीन बाबा हे लोक पयशे बँकेक कशे भरतले काय म्हणून. सो आयज तेंचे कडेन ताकद ना पयशे भरपाक आनी तेजेर गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत कसलेंच डिसिजन घेवना. आनी हे जे रिजर्व बँकान मॉरेटोरियम अनावन्स केलेले हे फक्त नॅशनलायज बँकेक आसलेले, फक्त नॅशनलायज बँकेक. हे आमचे कॉपरेटीव बँकेक नासले आनी फायनान्स कंपनीक नासले. सो जेन्ना मॉरेटोरियम पिरियड आसतना सुद्दां जेन्ना कॉपरेटीव बँक आसलेली ते बँकेनी तेन्ना सुद्दां लोकांचे हॅरेसमेंट करून पयशे काडपाचो प्रयत्न. हांव मागता आमचे जे चारूय आमदार आसा मुर्मुगांव तालुक्याचे, कित्याक एवरी टायम हांव तेंचे कडेन मागीत आसलेलो पयलीं सुद्दां आनी आतां सुद्दां परत मागता. कित्याक हे बाबा टॅक्सीवाले आसा ते फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू, वास्कोवूय आसा, कोर्तालिमूय आसा, दाबोलीमूय आसा. सो हेंच्यांनी सगळे चारूय आमदारांक एक येवपाची गरज आसा आनी बाबा हेंच्या जो तेंचो गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंटा कडेन खंय तरी अपील करून हे लोकांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाक लागून बाबा खंयचो इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट तरी वे ऑफ करपाचो, नाजाल्यार कितें तरी एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा.